सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. A24 पान 13 A26 पेज 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही लागीं जाऊया. दुनिया देवाक पकडूया. अनुदानचो ताका जोया. दारोडात गडब धरुया. जिवितात जोरू धरुया. आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. तुका आयुश्य करपा खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले रुजाऱ्यो पुन्हा देवान सुर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. मागता आमी सोपून गेल्याक लुसिया रॉड्रिगीस देवान सुर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस मनयता एल्ड्रॉन एस्ट्रिसियो, क्लिंटन रिबेलो आनी फ्रॅन्झी डिसूसा. देवान तांचे सगल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळू म्हूण मागुया. आमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता सेक्टस डायस, मिंगेल गॉमिस, एलेक्स गॉमिस, डॉमिनिक फेर्नांदीस, ब्राझिनो वास, जुली वास, डिनीस डिसिल्वा, जेरी मास्कारेनेस, मागदालिना फेर्नांदीस आनी मिलाग्रिना पेरेरा. आयज साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता सांतिसिमो, ओरूद डायस, दोंद्रे, जो डायस, नायराले मोरोड, पिटर बेलो, अमाराल, कुस्तोदियो काब्राल, केरन, जॅकलिना डे नोरोना, पियाले मोरोन, ऑजबॉल डिसा. साबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिरमांचे बिनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण बसूं म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्यांचे येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोज बीन मानू आयज आमी व्हडा दोबाज्यान भाग्यवंतपणाची शाबेराची परब आमी समोरता. आमकां गोंयकाराक तो खूब मोगाचो आनी आमचो आवडीचो सांज जावन आसा. कित्याक आमी अशें म्हणटा आमचो बाबार्थ आयचो कालचो न्हय पूण सान फ्रांसीक शावेराचो व्हड भावार्थाचो राखणदार तो जालो. आमकां ताणें भावार्थ फाव केलो आनी दर दिसाक भावार्थान वाडूंक, भावार्थ जिवूंक आनी भावार्थ परगटूंक आमकां तो आदार दिता. तो ताचे विणवणेन आमी देवा लागीं मागूंक, भावार्थान वाडूंक, भावार्थ जिवूंक आनी भावार्थ परगटूंक तेच बापाचे कृपान बळ घसण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी कालसांतान दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. हे बासोत भाग्यवन सदांच वार मारे सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची गाकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Amen. 소명하고 Pozwólmy aż woda dobadzian i ami porop sumorop tamuntos ami moima gaitelo. Moima deva usorgi arishanti tachari sansari sorve svara deva sorgi jaraya sormodve dar deva baba ami tuka namaskar kortav ami tuka तुझ्या धर्मय बाबासोत आम्ही तुका वाकांडा सोम्या जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुदा सोम्या देवा देवाची संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे ऐकून घे इथ्या गोविंद आत्म्याच्या गाती देव बापाचे मोहिमे Jesus Christa, eclosu bovin, eclosu isor, eclosu borbisor. Amen. Pratuya, थोडंसं वेळ उगीच राहून सान फ्रान्सिस शाबेराचे पुनवणेन आमची सण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळसां आसूं आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो.
तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सोरेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताशेशी वच. आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियोनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसा, उलयला तो सोरेस्पर. तेन्ना सोरेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतरें. देवाचें उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. म्हणुया, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमेवर देवाक सोड गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक पळोवयात, ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक पळोवयात, देवाची कौतीक विस्मिता. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरें चिटी वेलें वचप. भावा भयणीनो, असली व्हडती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें बांदार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगल्या जिन्सांच्यो कश्टांचो भार आमी सोंसता, पूण चेपण पडना. आमी गोंदलाक सांपडटा, पूण निराशी जायना. पिडापीत भोगता, पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मोर आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मानलें देखून हांव उलयलो. अशें बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सौम्या जेजूक पुनर्जीवन केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सरशी वतलो म्हूण आमी जाणा.
हे सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पुरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाची मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडोवं. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. उद्गाराक उबे राव. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. Soy sorvismora, soy sorvismora, soy, 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 soy. Sobispo तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोगाबोर मोडीं जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोमियान आनीक ब्रेस्तोर सणाक निमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोतराय दवरात. बुकशे वो बुती वो बाणो व्हरू नाकात. वाटेर कोणाकूच वडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सोंसचे जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती फाव आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा ते खायत आनी पियात. तो वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरां गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोंसच्यात आनी ती तुमकां येवकार दिती जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायत. तुवें आसती त्या वायटाकारांक बोरींग करात आनीक देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोजबीन मानू आयज व्हडा दोबाज्यान आमी सान फ्रांसीस शावेराची ही परब आमी समोरपता. सान फ्रांसीस शावेर भावार्थाचो व्हड राखणदार जालो आनी इतलेंच न्हय ताचे विणवणेन आयज पासून जायतीं भावा भयणां आपल्या जिवितांत पेकोवणी मेळून घेतात. जायतीं भावा भयणां आमी पळयता वेगवेगळे सुवातेची वेगवेगळ्या धर्माची ताचे पांयां सोंसी येतात आनीक ताचे विणवणेन देवा लागीं मागतात. आमच्या जिवितांत आमी जर पळयलें जाल्यार आमचें हें देवस्थान सान फ्रांसीस शावेरा कडेन व्हड जावन आसा. कित्याक भावार्थाचे वरवीं आमकां पावस जाला आनी होच भावार्थ जिवंक भावार्थान गोट जावंक भावार्थान वाडूंक तोच आमकां आदार दिता. मोजबीन मानूया आयज आमी व्हडा दबाज्यान परब समोरपता तेन्ना कितें आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक वावरूया काय. एके फावटी अशें घडटा जायतीं नोवेनां केलीं परबो केल्यो पूण जिवितांत जर आमी कांयच आपणायनात आनी जिवितांत जर बदलणी हाडिनात जाल्यार त्या नोवेनाचो आनी त्या परबेचो आमकां फळ मेळूंक अवघड जाता. देखून मोजबीर मानू आयज सान फ्रांसीस शावेराची आमी परब समोरपता तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे नदर मारुया आनी कितें तरी बदलणी नवेपण हाडूंक आमी वावरुया. सान फ्रांसीस शावेराचे जिविताचे नदर मारता तेन्ना
जायत्यो वस्तू आमकां नियाळूंक मेवतात. पयली वस्त म्हजी भयण मानू, जें ताचें संवसारी मन आसलें तो तें बदलता आनीक उत्तमीक वाटेन वाडूंक आपल्या जिविताची पावलां मारता. आमी जाणा तो पळोवंक सोबीत दिसतालो, घरांत सगल्यो वस्तू आसल्यो, सगलें ताका मेवतालें आनी जेन्ना तो वाडटालो तेन्ना ताचें मन शिकोप करून आख्खो संवसार सोडूंक. आनी हे दिशेन ताचें मन आसलें, ताची काळीज आसली आनी ताची पावलां मारताली तेन्ना इनास ते लोयला देवाच्या उतरां वरवीं ताचे जिवितांत नवसन्य हाडटा. ताचें मन बदलता, ताचें काळीज बदलता. आनीक एकूच पावटी काय ही उतरां तो ताच्या कानार सादयता? ना, पोत्तून पोत्तून तो ताका सांगत रावता, पोत्तून पोत्तून ह्या देवाच्या उतराचो ताका उगडास कोत्ता. आख्खो संवसार सोडीत आनी मनशान आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो? म्हजी भयण मानू, संवसारी मन पयसायता, ओतमीक वाट तो आपणायता. आमच्या जिवितांत आमकांच विचारुया, संवसारी मन, संवसाराची वस्तूची आशा, संवसारी गिरेस्तकाय, संवसारी शिकप, संवसारी वडपण आमची आसा काय? आसा जाल्यार म्हजी भयण मानू, गरज आसा हें संवसारी मन, संवसारी आशा आमी पयस करूं. दर दिसाक आमी ज्यो संवसारी वस्तू आमकां आदारच्यो जातात, आमच्या जिवितांत ही बदलणी हाडूंक आनी ओतमीक जिविताची पावलां मारूं. दुसरे सुवातेर म्हजी भयण मानू, ताचें कालती जिवीत, ताचें कालती जिवीत आनी ल्हानवी जिवीत. तो कालतो रावलो आपल्या वडिलांक, तसोच कालतो रावलो देवाक. देवाची येवजण ताणें आपल्या जिवितांत मानून घेतली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जिविताची पावलां मारली. आयज आमकांच विचारुया, आमी कालती काय देवा मुखार आनी एकामेकाक? आमी मान दिता काय आमच्या आवय बापायक, तांची आमी आयकून घेता काय? भुरगीं तशेंच व्हडपणाचें आमचें मन आनी व्हडपणान भरलेलें आमचें काळीज जाता काय? जाल्यार म्हजी भयण मानू, असलें मन आमी पयस करून ल्हानवीक आनी कालती जावन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक गरजेचें. सान फ्रांसिस शावेराक हुस्को आसलो, मोग आसलो गरीब दुबळ्यांचो. जेन्ना तो भारत देशांत देखून आयलो तेन्ना गरीब बाबा भयणां सवें भोंवलो तो तांचे बरोबर जेवलो, तांचे भाशेन तो न्हेसलो आनी तांचें जिवीत ताणें आपणायलें. आनी हे भाशेन तांच्या जिवितांत हें बरेंपण येवंक, नवेपण येवंक तो वावुरलो. जाल्यार आमकां गरीब दुबळ्यांचो हुस्को आसा काय? आज म्हजी भयण मानू, आमी एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक वयर काडूंक आमी वावुरता काय? एके फावटी असलें मन आसता, जर तर कोण तर वयर चडटा जाल्यार आमकां रोकडीच कितें जाता? नोसाय जाता. कोण जर सकला पडटा जाल्यार आमी रोखडी कितें जाता? एके फावटी कुशाल जाता. असलें मन, असलें काळीज आमचें आसा जाल्यार आमी तें पयस करूंक गरजेचें. चवथी वस्त म्हजी भयण मानू, ताच्या जिवितांत आमी पळयता ती म्हणल्यार जेन्ना तो गोंयांत पासून आयलो तेन्ना कापीण घेवन भोंवतालो आनी भुरग्यांक कितें शिकयतालो? दोतोन शिकयतालो. भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो, देवाचें उतर तो परगडटालो. आयज म्हजी भयण मानू, आमकां कितलो हुस्को आसा काय आमच्या भुरग्यांचो? कितली आमी दोतोन आमी घरांत आमी शिकयता काय? एके फावटी आमी म्हणटा इगोर्जे लागीं वचपाचें, देव संदेशकारां तांकां शिकयतलीं. पूण म्हजी हेजी आवय बापूय कशी, म्हजी जबाबदारी आसा हे देवाच्या उतराचो मोग भुरग्यांक दिवंक, ही दोतोन शिकोवंक, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तांकां वाडोवंक. हांव कितली जबाबदारी घेता काय? आनी निमाण सुवातेर म्हजी भयण मानू, उर्बेन आनी बळान ताणें देवाचें उतर परगटलें. हे देवाचें उतर परगटूंक पयलो तो देवाचें उतर ताणें वाचलें, तो शिकलो, नियाळ केलो आनी आपल्या उतरान कोरण्या वरवीं हे देवाच्या उतराचो तो संदेशकार जालो. आयज हें देवाचें उतर परगटूंक आनीक तें जिवूंक म्हाका कितली उर्बा आसा काय? कितले उमेदीन हांव तें वाचतां काय, नियाळटां काय आनी म्हज्या जिवितांत हांव पाळटां काय? तर म्हजी भयण मानू, गरज आसा दर दिसाक हें देवाचें उतर वाचूंक, नियाळूंक, तें आमच्या जिवितांत पाळूंक ह्या देवाच्या उतराचे परगटणार जावं. आनी हाची तिनूय वाचपां आमकां जण एकल्याक देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक आपयता. जेरेमिया प्रवादी
देव ताका विचून काडटा आपलो संदेश आपल्या पोरचेक दिवंक. पूण तो कितें म्हणटा, हांव एक भुरगो, म्हजें सगळें कशें घडटलें. तेन्ना सर्वेस्पर देव ताका म्हणटा, तूं भुरगो म्हणू नाका, आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुका आकारून हाडला. भिये नाका, हांव तुजे बरोबर आसतलो, तुका बोळान बसतलो आनी हांव तुज्या तोंडांत उतरां घालतलो. आनी अशेंच कितें मोजभयण मानू देव आमचें सगळें करता. जेन्ना देवाचें बरेंपण वा देवाच्या उतराचो संदेश हांव दिवंक वावुरता, तेन्ना तोच म्हाका बोळान बसता, तोच म्हाका राखता आनीक तोच आपलीं उतरां म्हज्या तोंडार घालता. जाल्यार हांव आयतो आसां काय? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना जेजू ब्रेस्तर जाणांक हे देवाच्या उतराची परगटणी करूंक धाडटा. आनी धाडटा तेन्ना तो तांकां म्हणटा, भिये नाकात, धास्ती घेयनाकात. ज्यो तुमकां दुसऱ्यो वस्तू जाय त्यो सगल्यो वस्तू तुमकां फावो जातल्यो. आनी अशेंच कितें मोजभयण मानू आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाची कशी करूंक आमी वावुरता आनी देवाच्या उतराचे परगटणार आमी जावंक आमची पावलां मारता वा देवाचें बरेंपण आमी विस्तारूंक वावुरता, तेन्ना जें आमकां कितें गरजेचें जाय तें आमकां सगलें फावो जाता, देव आमकां दिता. पूण फक्त जाय आमचें आयतें मन आनी आमचें आयतें काळीज. जर तर आस केली, जर तर मेळून घेवंक आमी वावुरलीं, तेन्ना मोजभयण मानू आमकां जायत्यो आडखळी जातात. आनी निमाणें सुवातेर आयचें दुसरें वाचप, भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें. कोश्ट आसा, दुमाळो आसा, पिडापीड आसा, पूण तातूंत देव आमकां शक्तिवंत करता. आनी आमी जेन्ना मोजभयण मानू हे देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक वावुरतले, बरें करूंक आमची पावलां मारतले, तेन्ना आमकांय जायत्यो कितें आसतल्यो, आडखळी आसतल्यो, कोश्ट आसतले, दूख आसतलें, निराशेपण आसतलें. पूण देव आमकां शक्तिवंत करतलो, देव आमकां वयर काडटलो, देव आमकां बोळान बसतलो आनी देव आपली आशिर्वाद आनी देणी फाव करतलो. तर ही आयज आमची परब आमी समोरपता तेन्ना सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचेय जण एकल्याचें काळीज आनी मन जावं दी. जे काळीज आनी मन देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगांत लासलें. आमचे जण एकल्याचें काळीज आनी मन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान लासूं, देवाचे आनी पेल्याचे सेवेक आयती आसूं, देवाच्या उतराची आमी जण एकलीं परगटणार आसूं, तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. सगलीं उबी रावुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पितीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सामावलो, आंकवार मरिताय सोलमलो, हॉस्पिटलांत काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तूं त्या जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदाचें एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. भेटून एक आमी गायन गावुया. निश्कोडोंग निर्मोल उंडो C27 पान 39, C27 पेज 39. Somos corações mais estão da frente ao pé direito da caminha. E tu me dirá muito esse barro, né? Que Sorrisi
म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन तेव्हा सोर मनशाच्या तारोकाक आम्हा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जिवीचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक सोलमां काडूंक भाग्योंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या. उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाचें आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सोबेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक पावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा सोर काय सोदताय जे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. काय दोनतीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवंक दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासच्या मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजो सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolaraco sorvisor tu, sorgari samsarolya, tuja voi Boga, tu sorgi, tu kasorvisor, sorvis moraci nami, etata. बापा कोरस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंकेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच तांकां घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाटाचो घोट परगोटुया. Sumiaci suavi oudo kata, ani ekasi tlepieta, titlepovi tu voi Boga Jesu, ami tu moro porgota. बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडवान सोडमोची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुणा रोगो शेवतल्या मात समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमचे भाग्यन बापा फ्रिपणारे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो दमेला ती आमच्या गोचयांची आमच्या बाबा भयणाची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे पोसळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यां जुझे तिचो पोती भाग्यां दोर्म दुतां भाग्यां जुझेबाद सामिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकलें प्रार्थन हे वेळार तिरकेन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं जराय सामकायो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका हो वायटांतली आमकां निवार सोर्बिस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणे जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकूत सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचे दिसका आमचे कोशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ जी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्याची सूख न्ही सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू आमच्या कडच्यान शेवताना गायन गावया सोमया जेजू ये D30 5:7 D38 पेज 66 सोमया जेजू ये आमच्या कडच्यान रावगे सोमया जेजू येदुये आमच्या कडच्यान रावगे बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणां तुजे येवजण जाले आमचे बरे विराट कोचे सोमया जेजू आमच्या कडच्यान रावगे सोमया जेजू येदुये आमच्या कडच्यान रावगे
सोयवार घालतो चालोय तक्रार पातीसी पडलोय आमची बाका कान उडयताय शांती तुझी आमकां म्हणटाय सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे पवित्रात्म्यान आमकां भरताय बापा सारकी आमकां करताय आवड तुझी आमी सगळी बिरान आयल्या तुजे सोशी सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे दामून आमचे तुजेर देवता उसके गोदी तुजेर सोडटा आमकां सुखाचो मोरविता जिवीत आमचें तुका भोगता सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे तुका मेघून चडोत रेगता सदां सुखाची करून रावता तुज्या मोगान कारसा पेटूय सुपाक तुजें आमकां भोगूय सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे सोम्यांची सुये तुये आमच्या कर्जान रावगे प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या खालसान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उत्सव आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या खालसांनी पेटय ताचे ओसरे उर्बेवून दोर परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं उदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बसायल्लें तें इनाम सोडूंक पाव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं म्हज्या बिनमानू पादविकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगल्यांक आमी बरी परब आवडयता सगल्यांक हॅपी फिस्ट आनी सांत फ्रांसीस शावेराची आमी देख घेवया आनी दर दिसाक भावार्थान वाडूंक भावार्थ जिवंक आनी भावार्थ परगटूंक वावरुया. सोर्बिस्पोर तुमची सव्या आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवू म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्कीच्या तोलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक संवसाराक सोडपडटात. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे
बाग्योन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळीस सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापा दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता सोडेकल्या आपणाक जाय तें सांत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन भावार्थान मागचें आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा आमेन भाग्यवंत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो भरवसो आयज आमी तुका भेट भेट करूंक आयल्या तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या दुसऱ्यांकूय तुजे ताई ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी ताळ्याचे सोयत करूंक कोटाय जेजू क्रिस्ताचो सपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनंती कर हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें ते दाका सोऱ्यान तुवें बदललें तुज्या मायेचे आसल्या काल आमी हांगा जमा जाल्या आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे आमेन हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता जिव्यांक सांबाळ मोतोल्यांक पाव ताळणेंत आमकां तिराय दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां खोर गोस दिसपट्ट्या गोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता कौस दूख हुस्के कोती विघ्न संकोश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले कुरीस ह्या ओचोन्यांनी आमची दयेन जतन कर तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी भावार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबा बीस साहेबाक सरकारी राजकारभारांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जिवचे कर म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक मेलोल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो
आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायो देशी आमकां आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गोरसो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया. लोसो वेळ ओगी श्रावण. भावार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तू गिरेस्त तशी उदार. देवाची सोद दिणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांव तू आमच्या पातकांचे बगसणे आनी आमचे तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायक म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पुरयांच्यो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सोर सोम्या आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोना काल जिवंक आमकांच गोपोवन दिवया. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ते आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूत जेसू. बागेत मारे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या पासत विनोद कर ए देवाचे बागेवंते माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे माय आमची आवय करून दिली. सदांच थंयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांत तुज्या आवयचो आदार सोदता. तुजे सोडवणेचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगोंक दी. आमेन. पिडेवंताचेर आशिर्वाद. ए सोम्या कुडीचे अस्कोत्यान कश्टतल्या तुज्या चाकरांचेर ओ चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिसका आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवंक जिवीत बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक केल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोबरच्यान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारी मायमोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. यू 20 सा फ्रांसीस शावेरा वडाकुरा पान 240 यू 20 पेज 240. सा
Francisca